गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो सगळ्याक मॅरी क्रिसमस. सो आज आम्ही अशी रेडी जाऊन अशें हा ब्लॉग स्टार्ट केला. शंकर डायरेक्टली गेला ऑफिसान. फ्रांसीस मस्त भायर सरला आणि हे पळय बायक बेश्टे सध्या पुसून बिसून काढला. न्हाणपाक येतली ती. बाबा हाय म्हणा मरे. बे दोगांय बसला. हाय मेरी क्रिसमस. बाबा हाय कर कर. अबे बायक बयाक पय बयाक पय बयाक पय बयाक पय. हाय कर तू कर. हाय कर हाय कर. आधी नाही बाई गिफ्ट आणला बाई. बाबा बाबा गिफ्ट अबे क्रिसमसाचे गिफ्ट भैया दिते आहे बाई. घ्यायचं चल तू घ्यायचं घे. रामा रामा राम. हे बाई आधी भैयान गिफ्ट आणलंय का. आले ओपन ओपन कर. हे बाई गिफ्ट आणला आधी. किती गिफ्ट आणला भैया बाई. ओपन कर बेगिना. चला चला ओपन करा ओपन करा ओपन करा. किती आणला गिफ्ट पोया. हा माम न रे किती नान किती रे किती भैयाच ओपन करता रे. हां बाय करता. किती रे बाबा किती बाय बाय खंय बाय म्हणजे बाबाचे क्रिसमस गिफ्ट दाखय रे. उबे दाखय रे. आ वयस आ डॉल त्या ती बाय खंय आले कोण डाबा बाय आले. काढया काढया दा काढया बाईक बाहेर काढूया. दीदीन हाडून दिला आधी कडेन. आदीन गिफ्ट दिला बाईक मॅरी क्रिसमसाचे. अबे बरें मरे रेड कलर कपडे घातला मरे त्याने. हां बरें रेड घातला मरे. काढे काढे काढे. सो झाले हा माझे पयता बाईक सगळं पुसून म्हणजे ताका पॅम्पर बीन नाची घालता न्हू. सो हांव ताका सद्दां गरम उदकान पुसून बी काडटा. सगळें चेंज बीन केलें तेणे. आणि आज कितें ते रांदूंक येता पळय कुकींग करपाक ते म्हणाले आपल्याक हॉलिडे. हांवें सांगलें बरें क्रिसमस न्हू असं नाही म्हटलें घे म्हटलें ते गेले. आणि आज थर्सडे न्हू येयनात हांव तशेंच ते कितें कितें गो. बाय 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 बाय. कोणाच्या बेश्टी गाडी घेतलेली. बाबा घे जर भैयाक दी घे भैयाक दी. भैयाक तशी गाडी आवडटा न्हू रेसिंगाचेच. भैयाक दी भैयाक दी भैयाक दी भैयाक दी मरे. यो मरे बस मरे. भैयाक दी बाबा भैयाक दे ते. घे रे थँक्यू म्हण मरे. आता आले परत घेता रे बाबा. अबे आम्ही खेळूया खेळूया. आले भैयान असल्याच जाय कितें कितें नाका जाल्लें. सो चलो हांव म्हाजें करता काम. सद्या तर टायम जालो पळय. आतां सगळें करूंक जाय. जेवणाचें बीन करूंक जाय. सो हांगासर म्हाजें जेवण जालें काय ना. बेश्टें वॅज केलां. दाळ भाजी बीन केलो आनी तांकां नुस्तें आपोवया. आतां टायम पावलो भाजता नाल्यार हेजे येतार जेवणी मागीर. आनी पुडींग बीन करपाचें आसलें. सो ते येताले की सगळें मागीर करता. सांजचें खावपाक गावतलें. आनी पळोवया आयज कसो कितें प्लॅन. सगळें बिजी आसलें. फ्रांसीस ऑफिसान गेल्लो कितें काम आसलें म्हणून. शंकर जस्ट आत्तां येयला. त्या जेवणी मागीर फुडें कितें आहा तें पळोवया. बायक बीन न्हाणयलें. बायक बरयता भायर. ते भायर आसा. कॅबेजची भाजी जाता आनी डायरेक्ट बॉयल येयला. बाय भितर रायम्स लावन दवरल्या पळय बाय. आतां आमच्या हाचें डॉक्युमेंटेशन बे शनाय येयला. शनाय बीन खेळटा. शनाय जस्ट येयलें आनी बाय बाय शंकर बाय शंकर जस्ट येयला. शंकर विश कर. हां हे देख मम्मी बीन बसल्या बाय दोगी. हे बाय बाय कितें मला गाडयेनी खेळटा. बाबा मॅरी क्रिसमस का. बाबा बाय बाबा बाय आसरा हांगा बाय पळय पळय हांगा पळय मम्मांक पळय मम्मांक सेकेंड दी. हॅपी बर्थडे करूया. मॅरी क्रिसमस कर. पाचन केले ते तेजे हे ना मूड ना. बाई कितें करता पळय हांगासर मस्ती. सो आतां सकाळीं वयतलें मातशें. सो बेश्टें कितें गिफ्ट हाडलेलें तें सगळ्या बाबूक दिलें. एवरी इयर कितें ना कितें बेश्टें दितालें. हेका वचोंक गावना. सो डायरेक्ट ऑर्डर केल्लें. सो आतां जस्ट उदय सकाळचें येयल्लें. सो आतां पॅक करता आनी आतां बारीकशें तुमकां आतां कितें बेश्टें चालूचे टिफिन बॉक्स हे फूल आहा हितून. कितें कॉलेजीक आतां फूल डे रावता. कामाक जाता तशें तेका यूज जाता ते अशें कांयच चिंतूंकूच येयनासलें कितें दिवं मागीर याद येयलें म्हाका आयडिया येयली. सो अशें धाडलां. पॅक करता रेडी बीन जाता आनी सकयल मातशें वचून येता. सो सकाळचें तुमकां आमचें क्रिसमस डेकोरेशन दाखयता. रातचें मागीर आनीक बरें दिसतलें. हे पळय
ऑल सेट आहे अशें केलां हांवें हो जिंगल बेल हो एक्चुली चलना सारको हो असो बरो वयर येतालो आनी हे पळय अशें आहा हे सगळे जिंगल बेल लास्ट इयर हाडलेले बरें हेजो रिलूय आहा लास्ट इयर हेजो बरें दवरलेले सगळे अशें केल्ले सगळे आनी कितें करता हांगा डान्स करता लो डान्स कर हांगा पळय हाय कर सगळ्यांक हाय कर रे पळय रे बाबा हाय कर सगळ्यांक हाय कर राव रे हाय कर बरे हाय कर आनी कर म्हणटा पण सो हांव न्हावन बीन फ्रेश जावन येयलें हळदुवेचें घर तरे करतलें म्हणल्यार कांयच हें करूंक गावना बाय न्हिदलेलें म्हणून हांव फ्रेश जावन येयलें आनी हो एक ड्रेस हांवें घातला दाखयता तुमकां हो म्हणजे हांवें केन्ना घेतलेलो ताका म्हाका दिसता 1.5 वर्स मायज जालें दिसता भायर जावच्या पयलीं घेतलेलो तोच आसलो भितर सो वन पीस सिंगल घालतलें म्हणून खंयच घालपाक गावना सो आज म्हाका तो गावलो सो घातलो पण तरी सुद्दां न्हू ताका मातशें ऑल्टर जाय आसलें सो तरी पूण म्हटलें आसूं न्ही आज घरांत घातलें भायर खंय वयचें ना आनी त्या खातीर म्हटलें आसूं न्ही होच घातलो एक न्यू आहा न्हू म्हणून घातलो बरो दिसता पण असो मातसो सायड स्लायट ऑल्टर जाय आसलो सो म्हाका हेजें हें आवडलें खूब तेजें हो असो बरो पॅटर्न आहा हेका डायरेक्टली फूल आनी नॅकाकूय तशेंच कशें आहा पण नॅकाक मातशें डिफरंट कितें आहा बरो दिसता पण कलर ग्रे को आहा म्हणून असो हें खंय दिसता ओल्ड कहो दिसता सो सावनी बेश्ट घातला नाचा तो तांचो उदय विचारतालो म्हाका तो लेट जेवला आनी मातसो रेस्ट करपाक गेला तरी सुद्दां कॉल येता एका म्हणटालो खंय या सांजचे मातशें भायर सरया काल कितें जालें आमी मेन एक्चुली सगळें शॉपिंग बीन करून येयल्ली आज नाल्यार काल राती भायर सरतली नाल्यार आज वयतली म्हणून पण मातशें कितें सगळें कितें जालें आनी मूड ऑफ जालो सगळ्यांचो सो त्या आज कांयच सेलिब्रेशन बीन तशें व्हडलें कांयच करूंक बसूना तुमकां आज आमचो क्रिसमस ब्लॉग म्हणजे एक नॉर्मल ब्लॉग आसतलो डेली नॉर्मल ब्लॉग आसता पळय तसो इवन हांव सकयल सुद्दां वचूना तांकां विश करपाक सो गिफ्ट बीन पॅक करून दवरलेलें उद्या वयतलें म्हणल्यार बायूय न्हिदलेलें म्हटल्यार उद्या आतां मातशें रेडी जाल्यार बाय उठलें की समजा फ्रांसीस बीन उठलो की घेवन वयतलें सो अशेंच म्हजो क्रिसमस मातसो मूड ऑफ फ्रेंड्साचोय मूड ऑफ आहा म्हाजोय मूड ऑफ आहा आनी अशें कांयच मनूच ना अशें कितें करपाचें बीन अशें आनी कांयच जावकूच ना सो पळोवया अशें कितें जाता दाखयता बाय बीन उठलें की मातशें सकयल वचून येता पळोवया तांचें मातशें मे बी खंय रावंड मारून येयल्यार येयली नाल्यार पळोवया सद्या तर कांय ना हे बे दोगांय लायटी बिटी ऑफ करून हांगा टी व्ही पळयता हे बॅन हांगासर गिफ्ट पॅक करून बीन दवरला वचपाक मागीर सो आज कांय ना मातशें पुडींग कितें करता आतां तांकां बीन खावपाक घालता न्हू आनी आज आमचें पळय काल सगळे हे स्टार रेडी केल्ले ते आज येते अशें आहे पळय आनी भितरले सगळे लायटींग बीन रातचे पेटयले की दाखयते तुमकां म्हाजो मातसो ड्रेस घातला अशें तरेन आदी असो आहा म्हाजो हांवें म्हणजे घरांत आहा न्हू म्हणून असो घातलो हांगासर असो फूल सिंगल आनी हांगासर मातशें हें आहा कितें म्हणटा रे फेर कशें आहा बेश्टें असो आहा सिंपल मातशें आर्म्सान मातशें टायट करून घातलो पण एनीवेज बरो दिसता ते म्हाजो न्यू ड्रेस बरा दिसता हां बरा दिसता बरो दिसता चलो कसो दिसता रे बरा दिसता आनी तूं केन्ना न्हातलो कोण रे तूं ओगी रावले सो आतां हांव करता असो कोडिंग करपाक दवरला सो आयज म्हणजे कांयच करूना न्हू तशें आनी करतलें कितेंच करपाकूय टायम तशें गावना म्हाका सो आतां पुडिंग करता सो हें करता आनी फ्रिजान दवरता हें करपाक सो मागीर म्हणटा बरें जातलें खावपाक सगळें क्रिसमस स्पेशल पुडिंग आनी कांय ना आज मोड बीन हें तें कांयच ना आनी कितलें कितें काम आसा तें कितें करूंक गावना पळोवया पळय बायक आतां कपडे घातले पळय क्रिसमसाक हे स्पेशल हाडलेले केक हेजे न्हू प्रिंट सांता क्लॉज बीन सगळें आहा आनी बायक हे लायला पळय शिंगायला 2 पळय रे बाय काडले बाबा काडणार रे ते आनी हे पळय आतांचें अशें डेकोरेशन रातचें फूल लायट ऑफ केलें की शंकर थोडा लायट ऑफ कर बाबा लायट ऑफ करे हे पळय लायट ऑफ केलें की अशें दिसता सगळें पळय आतां शोना आतां रावा तुमकां दाखयता रावा हे पळय अशें आतां अशें लायट सो मातशें सकयल वयता तांकां विश बीन करून येता शोना तूं मॅरी क्रिसमस घाल मरे कॅपा घाला मरे तुमी घे खंयचे जाय ते घाल
सारखे घाल मरे जायना परत्या घातल्या क्रिसमस फाटी ना उरले आता का व्हेरी गुड मेरी क्रिसमस म्हणा आता मेरी क्रिसमस हा आमका दिया मरे आमका ओ लाय मरे असं नाही ओ लाय यो असं लाय आले ओ पहिला पहिला मिरान पळयता रे बाय माझं कोण देतो कोण देतो शिंगाईला रे आले ओचू उभे उभे राहा बाबा थंय उभा राहा रे उभी राहा उभे राहा थंय पळय थंय पळय पळय बेगीन उभा राहा उभा राहा एक रील काढया एक रील काढ रे आले कोण देतो ए वर चढ ना ए वर चढ ना पय 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 ए वर चढ ना किदे ए वर चढ ना ए वर चढ ना ए वर चढ ना बाय हांगासर गिफ्ट बीन काडूंक बसला सांजे ताचे रील काडटा थंय काडला तेजी हे करता सो आतां बेश्टें आमी बसलेली वचोन बीन येयली सकयल खूब वगत थंयच उरले आमी एक वर थंयच दिसता सो ते बी जाल्यार आई मम्मी बी सगळी येयली तशीच सो वचोन येयली सगळी आनी आतां म्हटलें कितें हेंकां खावपाक बेश्टें पिझ्झा ऑर्डर केला पिझ्झा खावने म्हणून पिझ्झा पार्टी क्रिसमस पार्टी काबार आतां पिझ्झा पार्टी क्रिसमसा काय हें करना न्हू बेश्टें पिझ्झा केला ऑर्डर आतां येतले खावन न्ही आनी आदी एक्चुली वयता खंय आदी मठान वयता मम्मान कॉल केल्ले का रेडी राव म्हणून मठान वयता न्हू स्वामी समर्थाच्या सो आज थर्सडे न्हू सो दिदी बीन वयता खंय सगळ्यांना येता आदीक सांगला रेडी रावन राव म्हणून आदी वयता मरे तोपर्यंत पिझ्झा येयल्यार खावन वचोम तो आदी व्हरपाक येयला आतां दिदी बीन येयला जिजू आहा सकयल सो वयता मरे वयता मुगो चला आयले आमचे पिझ्झा तर खावया आता सो आधी जस्ट गेलो मातसो गो जालो तेका म्हणटा येवन खावन ये मागीर सो गरम आसतानाच बरें लागता एक्चुली पिझ्झा पार्टी करया तर बायचे कपडे चेंज केला ते सगळे हे करताले आता तेकाय न्हिदोवपाक जाय